नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। पेडणेकारांची तान भागोवची सोडून बेलपार न्हंयचें उदक मोवपाच्या वाटेर, थळाव्या लोकांचो आरोप। ढोल ताशांच्या गजरान आनी लेझमीच्या तालार फोंड्या शिवजयंती सुवाळ्याक उमेदीन जाली सुरवात। शिवजयंती निमतान गोंयभर विंगड कार्यावळीचें आयोजन। आगोंद आनी गालजीबाग दर्यावेळेर 24 कांसवांनी घातली 570 तांतयां। ऑलिव्ह रिडले कासव संवर्धन मोहिमेक यश आयिल्ल्यान रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी उक्तायलें समाधान। कोरोनाक लागून शुक्रारा 3 जाणांक आयलें मरण, जाल्यार 95 नव्या कोरोना केशींक भर। मोपा लिंक रस्त्याक लागून पेडण्याच्या शेतकारांचे हावळ, सवर आयिल्ल्यो काजी शेवाळे घालून उडयल्यो हुमटून। कोरोना आसतना शाळा सुरू करप अयोग्य, शाळांच्या निर्णयावेल्यान महिला काँग्रेसाची सरकाराचेर फोक। आतां खबरो विस्तारान। कासरवण्णे बेलपार न्हंयचे 2 व्हडले पंप हाऊस बसोवपाचें काम चालू आसा। न्हंयचें उदक तिराळी कनालाच्या सोडपाचो विचार आशिल्ल्याचे अधिकारी सांगतात, पूण ह्या न्हंयचें उदक घुंवडावन मोपा विमानतळाक व्हरपा खातीर पंप हाऊसाचें काम चल्लां, असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला। आदींच पेडण्यां म्हालांत उदकाचो उणाव आसा, तातूंत आतां बेलपार न्हंयचें उदक मोपा विमानतळाक व्हेलें जाल्यार पुराय पेडणे म्हाल सुक्यार पडटलो, अशी भिरांतय लोकांनी उक्तायल्या। ऑलरेडी कॅनल येदो व्हडलो चालू आसतना ते न्हंयचें पाणी तांकां कित्याक गरज आहा? अशें दिसता की हे पाणी फाल्यां ते कॅनलाक घालून ते पाणी त्या एअरपोर्टाक सप्लाय करपाचें आहा। म्हणजे ते आमकां कांयच सांगूंक सोदिना। आमी चवकशी केली तर ना, तो एक तेंचो इंजिनियर एकदां आमी इल्लो तेन्ना ताका विचारलें, देशपांडे म्हणून, तर तो कांय उत्तरां दिनालो, उडवाउडवीची उत्तरां दिल्ली। आमची सगळी फॅमिली थंय गेल्ली जाल्यार तो खुबशी शाणपणां सांगपाक लागलो। म्हणजे थंयसले बाबा आतां हे प्रोजेक्ट हो तुमच्या खातीर आहा, तुमचे सोयी खातीर आसा, हे कांय सांगूंक ना तेणी। तो आपली एक प्रकारची दादागिरी कशी काय तरी ताका राजकारण्याचो सपोर्ट आसलो, ते प्रमाणे तेणी आमकां थंयसर उडवाउडवीची उत्तरां दिवन थंय उद्घाटन करून तो प्रोजेक्ट आज स्टार्ट केलो आनी जोरात काम चालू आहा। आतां जर कॅनलाक व्हरतले उदक जाल्यार कॅनलान 73% सुमार पयशे आमचे जे महाराष्ट्रांत हे करपाक मोडलेले आहात कॅनलां, हे गव्हर्मेंटान कॅनलाक लागून, मागीर ते इतले पयशे कित्याक हे केले? फक्त 27% तेंच्यांनी महाराष्ट्रान मोडलेले आहात। मागीर तेका लागून जर येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आनी हे करतले जाल्यार हे उदक तेंच्यांनी आनी जाय जाल्यार तेंच्यांनी थंयच्यान सप्लाय करपाक जाय, आमकां तिराळच्यान सप्लाय करपाक जाय। आमचें न्हंयचें उदक थंय व्हरप न्हय। हे काय फाल्यां सकाळ आमी मिरसांगे तशें लायता सिजन वायज। आमचे माडाची झाडां पोपळी आहात, ह्या झाडांक आमी यूज करता हे उदक। आनी कांय वर्सांनी हे खुबशे हांगा प्रोजेक्ट येयल्ले आहात आनी ते प्रोजेक्टाच्या हेका जर ते यूज करपाक जाल्यार हे आमचें उदक ते यूज करतले। ढोल ताशांच्या गजरान आनी लेझमीच्या तालार फोंड्या शिवजयंती सुवाळ्याक मोठ्या उमेदीन सुरवात जाल्या। छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जयंती निमतान गोंयभर विंगड कार्यावळींचें आयोजन केलां। फोंडेच्या सरकारी शिवजयंती सुवाळ्याक मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल, म्हायती सचिव रवी धवन, म्हायती संचालक दीपक बांदेकर, इतिहास अभ्यासक दोतोर रामभाऊ राजाराम मुटकुळे, फोंडेच्या स्वातंत्र्य सैनीक संघटनेचे अध्यक्ष पांडुरंग कुंकळकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले।
आणि समेस्त गोमंतकीयांक छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीच्यो खूप खूप शुभेच्छा दिता. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शात पावन जाल्ल्या ह्या गोमंत भूमीत, ह्या फर्मागुडीच्या भूमीत आमी दर वर्सा मोठ्या उत्साहात छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती हांगासर मनयता. याच बरोबर आम्ही पुराय राज्यभर वेगवेगळ्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे ज्या ठिकाणी पुतळे आसात त्या ठिकाणी त्या ठिकाणच्यो स्थानिक स्वराज्य संस्था आसतले, थंयसरले होतकरू युवक आसतले. मोठ्या व्हडा उमेदीत छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती आज गोंयभर, देशभर आणि विदेशात सुद्धा मनयता. ही भारतीयांच्या खातीर खरोखरूच गौरवाची गजाल आसा. 392 वर्सां उपरांत आज महानायक छत्रपती शिवाजी महाराज हांची जयंती पुराय देश आणि विदेशात मनोवप ही खरोखरूच देशवासियां खातीर एक महान घटना आसा. आमी सगळे जाण म्हणटा की या सगळ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्यो शुभेच्छा दिता आसतना छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सगळे गुण आमी आजच्या युवकांनी अवगतपाक जाय. एकूण आयुष्य 50 वर्षाचं म्हणजे 18,316 दिवसांचं शिवाजी महाराजांचं आयुष्य. त्यात 16,242 दिवस शिवाजी महाराज एकाच ठिकाणी बसून राज्यकारभार करतात. सुराज्यामध्ये रूपांतर करण्यामध्ये शिवाजी महाराजाला प्रशासनाची निर्मिती करावी लागली आणि ती प्रशासनाची निर्मिती त्यांनी 27 वर्ष राजगडावर कारभार केला आणि 8 वर्ष रायगडावर बसून कारभार केलेला आहे. आणि मग शिवाजी महाराजांनी जेव्हा सुरुवात केली स्वराज्याची उभारणीची, तेव्हा शिवाजी महाराजांकडे फक्त 36,000 रुपये उत्पन्नाची एकमेव छोटंसं राज्य होतं, ज्याला जहागीर म्हणतो आपण. 36,000 रुपये वार्षिक उत्पन्न देणाऱ्या छोट्याशा जहागिरीपासून शिवाजी महाराजांनी आपल्या कार्याची सुरुवात केली. 35 वर्षानंतर शिवाजी महाराजांनी प्रचंड संकटाचा सामना करत करत आपल्या छोट्याशा जहागिरीचं रूपांतर एका मोठ्या राज्यात केलेलं आहे. आगोंद आणि गालजीबाग दर्यावेळेर 24 कांसवांनी मिळून 17 गोटेरांनी 570 तांतयां घातल्यात. ऑलिव्ह रिडले कासव संवर्धन मोहिमेक यश आयिल्ल्यान राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी समाधान उक्तायला. 8 दिसां पयलीं ऑलिव्ह रिडले कासवांची पिलां रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दर्यान सोडली. 31 डिसेंबराक ह्या हंगामातलो पयलो कासव दर्यावेळेर आयलो. ताणें 118 तांतयां घातली. जानेवारीचे 3 तारखेर 2 कासवांनी 90 तांतयां घातली. उपरांत बिरेस्तारा राती कडेन आनीक एका कासवान 118 तांतयां घातली. बारसे रान खात्याच्या अधिकाऱ्यान हे विशीं म्हायती दिली. सुरवातेक दर्यावेळेर येवन तांतयां घालपी कासवांचो आंकडो सामको उणो आशिल्लो, पूण उपरांत मात हो आंकडो वाडलो. कांय कारणाक लागून ऑलिव्ह रिडली कासवांचो तांतयां घालपाचो सीझन उसरान सुरू जाल्लो. देखून पर्यावरण मोग्यांनी चिंता उक्तायली. पूण आतां चडांत चड कासवांनी तांतयां घातिल्ल्यान तांणी समाधान उक्तायलां. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कोरोना दुयेंतींक मरण येवपाचो प्रकार सेगीत सुरू आसून शुक्रारा 3 दुयेंतींक मरण आयलें. नवे दुयेंती मेळपाचें प्रमाण मात उणें जालां. 2,328 चांचण्यो उपरांत 95 नवे दुयेंती मेळ्ळे. 512 दुयेंती बरे जाल्ल्यान दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.12% आसात. शुक्रारा उपचारा खातीर 5 दुयेंती हॉस्पिटलांत दाखल जाले जाल्यार 2 दुयेंती डिस्चार्ज मेळ्ळो. 807 सक्रिय दुयेंती आसात. शुक्रारा 90 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावतले.
पेडण्या वारखंड तुळसकरवाडी या वाठारांत मोपा लिंक रस्त्याच्या कामाचे भूसंपादन करपाक आयिल्ल्या अधिकाऱ्यांनी हरकत घेतल्या. शेतकारांक धांवडावन घाले. चवर आयिल्ल्यो काजी शेवाळे लावन उडयल्यो म्हण शेतकाऱ्यांनी तिडकल्यात. थळाव्या शेतकारांनी आंदोलन केलें. काम करतना कोणी आडमेळी हाडीत जाल्यार तांचेर कायदेशीर कारवाय जातली अशी शिटकावणी भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी दिल्या. न्यायालयान हरकतीची याचिका दाखल केल्ली पूण न्यायालयान ती कडेगुडयली. न्यायालयान राजकारणी आनी अधिकारी सगळे मेळून आमच्यो काजी आनी जमीन लुटपाक सोदतात. बेगोबेग हे काम बंद उडोवचे अशी मागणी थळाव्या शेतकारांनी केल्या. तुळसकरवाडी गांवांत विलेज वारखंड सर्वे नंबर 135/5 हांगासून जी लोकांच्यो जे कोण आमचे शेतकार आमचे भाव बरोबर आहा पळय तेंच्यो काजी नुस्तें बोल्डर घेवन सगळें नुस्तें तुडयल्लें आहा. आनी हे जेन्ना आमी सगळे गांवकार वचून विचारपाचो प्रयत्न केल्लो आहा त्या टायमार अशें सांगलें वयता की तुमी तुमची स्टे ऑर्डर जावं तुमकां कोर्टान खंयच्यान जर सांगलें की काजी कापपाचें न्हू अशें कितें अशें म्हणजे न्हू जाल्ली उडवा उडवीची उतरां आहा पळय ती तो PI तो DYSP तो सगळे म्हणजे तेंची उतरांच ही. तेच्या उपरांत तो कोण तरी चंद्रकांत शेटकार म्हणून कोण तरी येयलो तो सांगता की हांगासर ह्या लोकांचें कितें आयकोनूच घेवपाचें ना परत चालू करा म्हणून. आनी जर कोण चड सुबेस उलयता जाल्यार ताका काडून भितर घालपाचो असली भाशा जी चल्ल्या. जे 1N14 फॉर्म आहा ते अजूनही त्या लोकांच्याच नांवार आहा. तले ह्या लोकांची अंधाधुंद आणि सरकाराची ही दादागिरी चल्लेली आहा. आणि ज्या टायमार ह्या एका जर आळो घालतलो जाल्यार एकच बाजू आहा ती म्हणजे लिगली कोर्टाची. आणि कोर्टान टेम्पररी इंजेक्शन घालपा खातीर आमी फाटल्या हियरिंगाक ऑब्जेक्शन सुद्दां घातला एप्लिकेशन घातला. त्या टायमार हे कोर्टूय अशें आहा की अशें दिसता की हे सगळे कोर्ट बीन सगळे पॉलिटिकल सगळे इन्वॉल्व जावन सगळे आमच्या गरिबांचे काजी जमीन सगळी खावपाक सोदता ह्या दृश्टीन हे चल्लेलें आहा अशें दिसता. तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता त्या सरकाराक त्या जजाक की बेगिनांतल्या बेगीन आमी जे कितें एप्लिकेशन इंजेक्शन एप्लिकेशन घातला तेचेर नेहाळ कर विचार कर आनी टेम्पररी म्हणटात तशी स्टे इमिजिएटली दिवपाची. संघटने मार्फत हांगा तुळसकरवाडी ह्या लोकांचेर जे सरकार अत्याचार करता त्या अत्याचाराक तांकां सरकाराक विचारपाक येयल्ले. आमी त्या लोकांक घेवन त्या स्पॉटार गेले जाल्यार हेवी पुलीस फोर्स आणि तेंचे लँड एक्विजिशन ऑफिसर थंय आसले. आमी तांकां रिक्वेस्ट केली की सर आमचे लिगल प्रोसेस चालू आसा. तुमी जे हे कितें नासधूस झाडां मोडटा तोडटा JCBन उडयता एक्चुली झाडां उडोवपाक तांकां मशीन घालून रायट ना. झाडां ती कायदेशीर कटरान कट करप तेंचें व्हॅल्युएशन करप असो प्रोसेस आसता. पूण तशें कांयच थंय दिसून येवंक ना. व्हडली झाडां डायरेक्ट JCB घालून मशिनान डिस्ट्रॉय करता. भितून आसलेले जनावरां आनी कितें तेच्या सकयल चिड्डोन मरून वयता. आमी तेंचे कडेन रिक्वेस्ट केली की आमी लोक लिगली वयता कायदेशीर वयता आनी कितें प्रोसेस आसा तो करता. आमकां थोडो टायम दी. आयज फाल्यां शेनवार परवा आयता 2 दीस हे हॉलिडेचे दीस येयल्या कारणान आमकां एक सोमार पर्यंत टायम दी. आमी तेंचे कडेन रिक्वेस्ट केली. आमी तेंचें काम आडोवंक ना रिक्वेस्ट केली. पूण त्या ऑफिसरांनी आमकां सरळ सांगलें तुमकां कितें तुमचें आसा तें करा पूण आमी काम स्टॉप करूं शकना. आनी आमी तांकां आमची पुलिसांक पुलीस स्टेशनार पेडण्या पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट इनवॉर्ड केल्ली की आमची प्रॉपर्टी आमच्या नांवार आसा तेचो 114 फॉर्म एटॅच करून कंप्लेंट पुलीस स्टेशनार दिला. त्या कंप्लेनीक तुमी आमकां कितें हेल्प करता जाल्यार तेंचो कांयच रिस्पॉन्स येवंक ना. पुलिसांनी सांगलें की ही कंप्लेंट आमचे कडेन येयला आमी कितें करपाचें तें आमी पळयता ऑफिसान वयता आनी पळयता इतलेंच सांगलें. पूण थंय आमकां कांयच हेल्प करूंक ना. आनी आमकां सरळ सांगलें की तुमी जर चड उलयले आनी कितें केलें जाल्यार तुमकां भितर व्हरून उडयतले. असो अत्याचार चल्ला. सगळे बेकायदेशीर काम आनी अत्याचार चल्ला. सो हांव मोपा पंचक्रोशी पीडित जनसंघटनेच्या वतीन लोकांक सगळें आव्हान करता आख्ख्या पेडण्याच्या की आयज ही परिस्थिती तुळसकरवाडीच्या लोकांर येयला. फाल्यां तुमचेर येवंक शकता. हर एक परिस्थिती वाटेन आयज थंय लिंक रोड जाता फाल्यां आनीक खंय रोड जातलो. फाल्यां आनीक कसलो प्रोजेक्ट येतलो मोपाक लिंक जावन आनीक कितें येतलें. फाल्यां एक्सिडंट जातले हे जातले ते जातले. खंयच्या गांवांत कितें जातलें हें कोणाकूच खबर ना. तेन्ना हांव हात जोडून सगळ्या लोकांक एक विनंती करता की आयज तुमी आमच्या वांगडा रावपाचें आनी आमकां हेतून प्रोत्साहन दिवपाचें आनी आमकां तुमची साथ दिवपाची जेणे करून आमी सगळे मेळून आख्खे पेडणेकार मोपाच्या विरोधान लढो दिवंक पावतले आनी आमकां तुमची साथ जाय. गोंयान अजूनय कोविडाची साथ चालू आसतना लेगीत प्राथमीक शाळा सुरू करपाचो शिक्षण खात्याचो निर्णय चुकीचो आसून सरकार ल्हान भुरग्यांक तशेंच तांच्या पालकांक त्रासान घालूंक सोदता असो तोमणो महिला काँग्रेसीची अध्यक्ष बिना नाईक हांणी मारलो.
I personally feel that it is ridiculous to expose the small children from 1st to 4th to the virus, COVID virus, which still prevails in the state of Goa. Small children are more susceptible to infections, no matter how much precautions the parents may ask the children to take. But when they go to school, they will forget everything about it. I would like to ask the Education Department as well as the Minister, Education Minister, whether they consulted the school management committees before taking up this decision, whether they took the opinion of the PTAs, whether they are willing to send their wards to the school, especially the primary section students. Are primary schools well equipped of sanitizing the classes regularly? What if the child is a carrier of the infection? 850 गोंयचे पुलीस उत्तर प्रदेशान वेंचणुकेच्या सुरक्षे खातीर धाडिल्ल्यान तांकां हे वर्सा मतदान करपाक मेळचें ना. तांकां पोस्टल बॅलट माध्यमांतल्यान मतदान करपाक दिवचे अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. ही वेंचणूक आयोगाची आनी अधिकाऱ्यांची जापसालदारकी आशिल्ली आनी हाचेर लक्ष घालपाची गरज आसा अशी मागणी काँग्रेस करता. मतदारांक आकर्शीत करपाक ECIन खूब पयशे खर्च करून प्रसार माध्यम TV पिंक बूथ उबारपाक पयशे वापरल्यात, पूण पुलिसांक तांचो मतदानाचो अधिकार पुराय करूंक दिवपाची संद ना अशी कागाळ काँग्रेसीन केल्या. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की जे 850 ते 900 भुरगे IRBचे गोवा पुलिसाचे उत्तर प्रदेश इलेक्शन ड्युटेक धाडल्या ते कितलेशेच जाणांनी मतदान करपाचें उरलां. त्या खातीर काँग्रेस पक्षाच्या वतीन आमी चीफ इलेक्टरल ऑफिसर जो आसा IAS ऑफिसर कुणाल ताकाय पत्र केलां आनी DGPकूय इन्फॉर्म केलां की जे पुलीस ड्युटेक इलेक्शन ड्युटे खातीर उत्तर प्रदेश तांकां धाडल्या ते पुलिसांक मतदानाचो अरेंजमेंट करचो, तांकां पोस्टल बॅलट्स प्रोवायड करचे, ना जाल्यार तांकां 10 तारखे पयलीं जे कावंटींग आसा ताजे पयलीं तांकां गोंयांत हाडचे, जेणे करून तांचे मतदानाचो हक्क तांकां निभावपाक मेळटलो. भाजपा आणि विरोधी काँग्रेस पक्षान सत्ता स्थापनेचो दावो केला, पूण ह्या दोनूय राजकीय पक्षांक पुराय भोवमत मेळचें ना अशें वेगवेगळ्या माध्यमांनी केल्ल्या सर्वेक्षणांत दिसून आयलां. देखून ह्या दोनूय पक्षांनी अपक्ष आनी हेर पक्षांच्या संभाव्य जैतिवंत उमेदवारांचेर लक्ष केंद्रीत केलां. हे फावट अपक्ष आमदार कमी प्रमाणात दिसून येतले असो अदमास आशिल्लो, पूण सध्याची परिस्थिती उरफाटी आसा. राज्यात 7 अपक्ष उमेदवार वेंचून येतले असो अदमास राजकीय पावड्याचेर उक्तायला. तातूंत लक्ष्मीकांत पार्सेकर, उत्पल पर्रीकार, आंतोन वाज, एलेक्स रेजिनाल्ड, सावित्री कवळेकार आनी दोतोर चंद्रकांत शेटये हांचो आस्पाव आसा. तशेंच इजिदोर फर्नांडीस आनी विल्फ्रेड डिसा हांचीं नांवां चर्चेंत आसात. विधानसभा वेंचणुकेच्या बोवाळान शाळांची सोबीतकाय मात नश्ट जाल्या. वेंचणुके खातीर शाळांनी मतदान केंद्रां आशिल्ली ही मतदान केंद्रां करपा खातीर विद्यार्थ्यांनी केल्ल्यो वस्तू नश्ट केल्यात. वेगवेगळ्या कार्यावळींच्या माध्यमांतल्यान शाळा विद्यार्थ्यांचे कुशळटायेक वाव दितात. विद्यार्थ्यांनी केल्ल्यो वेगवेगळ्यो वस्तू शाळेची सोबीतकाय लेगीत वाडयतात, पूण वेंचणुकेच्या वेळार मात विद्यार्थ्यांनी केल्ल्या वस्तूंक कोयरान उडयतात. ताका लागून शाळांची तशेंच विद्यार्थ्यांची मेहनत वाया गेल्ल्याचें दिसून येता. कोरोना महामारीक लागून 2 वर्सां बंद आशिल्ल्या कार्निवलाक ह्या वर्सा म्हूर्त मेळ्ळो. 26 फेब्रुवारी जावपी कार्निवल नवे तरेन मनोवपा खातीर पणजे महापालिकेन कांय आगळे वेगळे उपक्रम राबोवपाचें थारायलां. तातूंत मुखेलपणान फूड प्रिनियर्स ह्या विशया खाला मिरामार दर्यावेळेच्या फुटपाथाचेर कोरोना महामारीत लोकांनी खाद्यपदार्थ करपाक सुरू केल्या. लोकांचे 50 स्टॉल्स घालपाचे थारायल्यात.
57 वर्साच्या कार्निवालाच्या इतिहासान पयलेच फावट महानगरपालिकेन हो आगळो वेगळो उपक्रम राबोवन थळाव्या उद्योजकांक परत एक फावट माची दिवपाचें थारायलां. Venture newly into this field. So in order to give them a proper opportunity to showcase their products, we give them a good platform. We decided that it would be held at Miramar Beach. Now this would be a total number of 50 stalls, having assorted mainly Goan culinary from all times, from all parts of Goa, different parts of Goa, and their different two different taste buds. This will be in association with Air's Kitchen and AIC GIM Panjim. They will be briefed on it about the UNESCO and everything else with this official here with me. They will brief you on exactly their details. But the idea is to promote Goa and promote in particular Panjim as a food hub. To make it a UNESCO into the UNESCO list. I'm sure we will be able to attend it and do it and succeed. In addition to the food stall, there will be a variety of entertainment also and live music. And this is also an excellent place in case any budding musician and an artist wants to again showcase his or her talent. They are free to do so. There are designated places which will be marked out for them, and it's going to be something extraordinary. And this is going to be simultaneously held along with the Karnataka, which is in Samba Square. So this event is for the first time organized. We are hoping that and we are sure it's going to be a big success. कळंगूटच्या खोबरावाड्या वयल्या रेस्टॉरंटाक राती अचकीत उजो लागलो. ह्या उज्यान लाखांनी रुपयांचें लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा. ह्या उज्याक लागून लागसारच्या एका घराचेंय लुकसाण जालें. सिलिंडराचो स्फोट जाल्ल्यान हो उजो लागिल्ल्याचें कळटा. उज्याची म्हायती मेळटकीर पिळर्णा उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धांव मारून उजो नियंत्रणान हाडलो. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे शुक्रारा दिल्ली वारी करून परतो गोंया आयलो. बिरेस्तारा सकाळी ते चार्टर विमानान दिल्लीन गेल्ले. गोंयान आयले उपरांत ताणें दिल्ली वारी केल्ल्याचें न्हयकारले. आपूण मुंबय गेल्लो अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. गोंय विधानसभा वेंचणुकी उपरांत विश्वजिताच्या दिल्ली वारीक लागून आर्ती परती चर्चा चालू आसा. गोंयान भाजपा सरकार हाडपा खातीर आपूण कांय आमदारांच्या संपर्कांत आशिल्ल्याचें ताणें दिल्लींतल्या भाजपा फुडाऱ्यांक सांगिल्ल्याचें कळटा. विश्वजीत राणे मुख्यमंत्री पदा खातीर इत्सूक आसा, ताची ही इत्सा लिपून रावूंक ना. थिये ते कोलवाळे बायपास रस्त्याचें काम सारकें करूंक ना. रस्तो अर्दकुटो करून कंत्राटदार पळ काडल्या. रस्त्याच्या मदीं डांबर घालिनासतना तो तसोच सोडून दिला. ताका लागून थळावे लोक साळवल्यात. रस्त्याच्या कामाची संबंदीत खात्यान चवकशी करची अशी मागणी लोकांनी केल्या. पळयात पुराय बातमी. कोलवाळे येवपाच्या रस्त्यार अर्दो रोड केल्लो आहा हेंच्यांनी आनी ह्या रोडाक फुडें मदीं पॅच मारून फुडें वचून ते हे आहा ते फुडें कोलवाळे फुडें रोड केल्लो आहा आनी अर्दो मदीं हेंच्यांनी असो बॅलन्स दवरलेलो आहा. सो हांव विचारूंक सोदतां की अशें हें कित्याक केलें. जर हेंच्यांनी हेचे पयशे घेतल्या जाल्यार सरकारान हेची नोंद घेवपाची. स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंतर्गत स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स ट्रस्ट 15 लाखाची ॲम्ब्युलन्स दिली. या वेळार SBIचे डेप्युटी मॅनेजिंग डायरेक्टर
ओम प्रकाश मिश्रा सयत हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. स्ट्रीट प्रोविडन्स ही संस्था फाटली कितलीशींच वर्सां गरज आशिल्ल्या आनी भुकेल्ल्यांक घर नाशिल्ल्यांक मदत करीत आयल्यात. ह्यान फुडें तांकां ह्या बऱ्या कामाक कसलीच आडखळ येवची न्हू. तशेंच गरजे वेळार दुयेंतींक हार्डवर करपाक सोंपें जावचें म्हण ही ॲम्ब्युलन्स दिल्ल्याचें ओम प्रकाश मिश्रा हाणें सांगलें. ताकि जो भी वहाँ गरीब लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको कोई बीमारी हो गई तो वहाँ से अस्पताल ले जाने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा, ताकि इनको टाइम पे हॉस्पिटल ले जाया जाए और मेडिकल सुविधा दी जाए. और हमने बताया जैसे कि अपने भाषण में कि हम लोग कंटिन्यूस बेसिस पे हम लोग गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, गाँव के लिए, विकास के लिए हम सहायता करते हैं ताकि हमारा देश, हमारा गाँव, हमारा समाज खुशहाल रहे, ताकि हम खुशहाल देश और खुशहाल बैंक बने. यही इसका हमारा उद्देश्य है. अच्छा काम हो, हम लोग हमेशा उपलब्ध हैं फंडिंग करने के लिए. बढ़िया काम हो जहाँ जिस कारण से हमारे गरीब लोगों का, कमज़ोर लोगों का विकास हो, उसके जो भी हमारी संस्थाएं काम कर रही हैं, हमसे जुड़ते हैं अपना छोटे लेवल पर भी, बड़े लेवल पर भी जिस तरह की रिक्वायरमेंट है. कोविड में हमने अस्पताल बनवाए, उसके लिए हमने वेंटिलेटर्स दिए, ऑक्सीजन दिए, सब काम करते हैं. हम जिससे भी देश में हमारी कम्युनिटी का, गरीब कम्युनिटी का विकास हो, वो सारा काम करते हैं और 1% अपना प्रॉफिट करना चाहिए. कोंकण रेल्वे उड्डाण पुलाच्या दुरुस्ती कामांक निमाणे कडेन म्हूर्त सापडला. 20 वर्सां आदीं हो उड्डाण पूल बांदिल्लो. ते उपरांत ह्या उड्डाण पुलाच्या दुरुस्ती कडेन कोणें लक्ष दिवंक नाशिल्लें. मडगांवच्या लोकांनी जायते फावट ह्या उड्डाण पुलाचे दुरुस्तीचो विशय लावन धरिल्लो, पूण कोणेच ही गजाल काना मनार घेवंक नाशिल्ली. पूण आतां ह्या उड्डाण पुलाच्या दुरुस्तीचें काम चालू जालां. ह्या कामा खातीर सुमार 5.99 कोटी रुपया खर्च अपेक्षीत आसा. 31 मार्चा मेरेन उड्डाण पुलाचें काम पुराय जातलें आनी मागीर दोनूय वाटांनी येरादारी सुरू जातली. ह्या कामाक लागून सध्या एकाच वाटेन येरादारी सुरू आसतली, देखून मडगांवां ट्राफिक जाम जावपाची शक्यताय आसा. शुक्रारा सकाळी दिवचलच्या सरवण वाठारांत तेलंगणाच्या एका गाडयेक अपघात जालो. चालकाचे गाडयेवेले नियंत्रण गेल्ल्या कारणान ताणें गाडी रस्त्याच्या भायर व्हरून मोकली. कुशीकूज आशिल्ल्या लायटीच्या खांब्याक गाडयेचो धपको बसूंक नाशिल्ल्यान भिरांकूळ अपघात टाळ्ळो. सुदैवान कोणाकूच व्हडलोसो मार लागलो ना. गाडयेन हैदराबादचे 3 तरणाटे आशिल्ले. कर्मचाऱ्यांक ट्रेनिंग न दिल्ल्यान आनी ताचे खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयान हाडिल्लें जिनोम सिक्वेन्सिंग मशीन सक्रिय नाशिल्ल्यान गोंयकारांक कोविडाचे रिपोर्ट मेळपाक भायल्या राज्यांच्या आधारून रावचें पडटा. तशेंच हें मशीन चालू जावपाक आनीक 1 म्हयनो तरी वाट पळोवची पडटली अशीं लक्षणां दिसतात. हें मशीन फाटले म्हयन्यांतूच गोंय वैजकी महाविद्यालयांत हाडिल्लें आनी ह्या सप्तकांतल्यान तें वापरांत हाडपाचें आशिल्लें. हे मशिनाचे प्रशिक्षण दिवपाक युकेंतल्यान कांय तज्ञ येवपाचे आशिल्ले, पूण पुराय देशांत हे जाग्यांनी ह्या प्रशिक्षणाची चड गरज आशिल्ल्यान बाकी कडेन हो पंगड पयलीं प्रशिक्षण दितलो आनी ताजे उपरांत गोंयांत प्रशिक्षण कार्यशाळा जातली अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिल्या. सेंट झेवियर महाविद्यालयात इंटर्नशाला वेब पोर्टलाचे कार्यावळीत 8वी सुवात मेळ्ळी. महाविद्यालयाची भुरगीं मोठ्या संख्येन हे कार्यावळीत वांटेकार जाल्ली. चडांत चड विद्यार्थ्यांनी इंटर्नशाला वेब पोर्टलाचेर वचून नांव नोंदणी केल्ली, तशेंच इंटर्नशीप पुराय केली. हे कार्यावळीत सेंट झेवियर महाविद्यालयाक 3 इनामां फावो जाली. सेंट झेवियर महाविद्यालयाची मुखेली यस्मीन शेखान ह्या विशीं म्हायती दिली.
Intershala basically is a website portal that caters to students by providing them internships, career talks, courses, as well as placement opportunity. We had received an email from Intershala to register and participate in this Intershala campus Mela. Eventually we sent out messages to our students to join the Intershala, and we got a very good response from our students. Many of the students registered at Intershala and they were successful in completing their internship. And I think based on the number of students who applied for internship at Intershala and having completed their internships, we have secured this award. In fact, we have secured the first at all Goa level, second at zonal level, and 8th at all India level. So we are very grateful basically to our students who have responded, the overwhelming response from our students. धवळी फोंडा बायपास वयल्या तिठ्यार सदांच अपघात जायत असतात. खरें म्हणल्यार ह्या बायपास रोडा वयल्यान ट्रक, लॉरी अशा सामानाच्या गाडयांक वचपाक मनाय आसा. पूण थंय सुचोवणी फलक नाशिल्ल्यान ह्या गाडयांचो गोंधळ जाता. ह्या रस्त्या कुशीक फळां घेवन बसतात, तशेंच एक स्क्रॅप यार्ड लेगीत ह्या रस्त्या कुशीक आसा. देखून सरकारी यंत्रणेक हाचेर बेगींतले बेगीन लक्ष दिवन कारवाय करची अशी मागणी वाठारांत रावपी लोकांनी केल्या. बायपासाचेर जे फोंड्या रोड येता तेचेर कायम एक्सिडेंट जाता. कित्या खातीर अशें दिसता तुमकां? मेन म्हणल्यार ट्राफीक ट्रान्सपोर्ट आनी ते सायनीचो बोर्ड थंय लावना, म्हणजे गव्हर्मेंटाचो प्रॉब्लेम हो. आनी ज्यो पळय भायल्यान लोड घेवन येता ट्रान्सपोर्टाचे ते रॉंग सायडीक येता, फोंड्या सायडीक मागीर ते एक्सिडंट वाडटा. आनी ती सायनबोर्ड जर आशिल्लो जाल्यार ह्यो गाडयो वेवस्थीत ते हायवेच्यान वता आशिल्ल्यो. बरोबर. तुजें नांव कितें? म्हजें नांव भारत अनंत प्रभू, रावता फोंड्या. पर्राच्या लोबोवाड्या वयल्या प्राथमीक शाळेच्या कुशीक आशिल्ल्या गुरुदास कुडवाच्या घरान ब्रेस्तारा राती कडेन अचकीत उजो लागलो. गुरुदास कुडवाची घरकान्न उदक तापोवपाक चुलीन उजो घालताली, पूण अचकीत कट्टी उसळून पुराय घर रांदपाची कूड आसा ती पेटली. तिजे उजो पालोवपाचो यत्न केलो, पूण उजो पालयतना तिचो पांय लासलो. उजो पालोवपी दळान बेगोबेग येवन उजो पालयलो. ह्या उज्याक सुमार 20,000चे लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास उजो पालोवपी दळान सांगले. कसो कितें? ते न्हांवपाक उदीक तापयता न्हू, तेका लागून चुलीन उजो घातलेलो. ते वाऱ्यान खंय तरी कितली हें जाली, तेका लागून ते सोण्णां दोळो आसलो न्हू सायडीक, तेका लागून पेट घेतली. तरी कितल्याची हानी जाली घरात? अंदाजे तुमकां? अजून आमी काय पळोवंक ना. ते हांव उदीक पालयताले पळय ते पांयार हें पडलें, म्हाजे पांय पडलो उज्यान म्हणून म्हाका हाडून भायर बसयला. हांवें अजून वचोन पळोवंक ना कितें जालां आनी कशें कितें जालां तें. आनी कोणाक कितें लागला बीन? ना आनी कोणाक काय लागला. आमकां 7:38 आमकां कॉल आयले की घराक उजो पर्रा प्रायमरी स्कूला लागीं. त्यामुळे आमी आमची गाडी टर्न आउट केली आनी हांगा येवन पळयता फाटल्यान बॅक सायडीन रेसिडेन्शियल बॅक सायडीन चुलीर उजो घातलो. तेका लागून ते जळपाक उजो लागलो. तो आमी येवन पालयलो. गुरुदास कुडव ओनर नेम, आनी एप्रॉक्सिमेटली तेजी लॉस 20,000 जाले आनी बाकीचे उरलेले घातचे फूल संपूर्ण आमी सेव केले. 20,000 एप्रॉक्सिमेट फूल टोटल लॉस? हय, टोटल म्हणजे खाली येते सोडना सुकी. कोणाक हानी बीन जाल्या घरात? ना, काय ना. थँक्यू. राज्यात दिसान दीस खुनाच्यो घडणुको वाडत आसात. ब्रेस्तारा सकाळी वार्का वाठारांत त्रिनिदाद मार्टिन्स ह्या दादल्याची कूड ताच्या घरांत सापडली. लोखणाचो वाराव मारून ताचो खून केल्ल्याचे पुलीस तपासान दिसून आयले. तशेंच ताच्या कुडीचेर आनीकूय घावे आसात. खुनाचें मुख्य कारण कळपाक शकलें ना. पुलीस ह्या प्रकरणाचो तपास करतात.
गोंयांत शिगमो फ्लोट परेड अंदू 5 मुखेल शारांनी जातलो. सुरवात 19 तारखेक फोंडेच्यान, 20 तारखेक मडगांवां, 22 तारखेर वास्को, 26 तारखेर पणजी आनी 27 तारखेर म्हापशा जातलो. कोविडाचे सगळे नेम पाळून शिगमो परेडाची सांजे 4 वरांचेर सुरवात जावन रातच्या 10 वरांचेर सोंपयतले.
केप्या कुशावती तीर्थाचेर आशिल्ले श्री दत्त देवळाच्या 60व्या गुरुचरित्र सप्तकाची फाटल्या सप्तकांत सांगाता जाली. ह्या निमतान 11 तारखेच्यान सुरू आशिल्ल्या गुरुचरित्राचे वाचन 17 तारखेक सोंपले. ह्या वेळार गुरुचरित्राचो पवित्र ग्रंथ दवरिल्ल्या तांदळान दत्त पादुकांची कुरू उमटून आयली. ते पळोवन थंय हाजीर आशिल्ल्या भक्तांनी ह्या पादुकांचें दर्शन घेवपाक मोठी गर्दी केल्ली. कार्यावळी निमतान दनपारां गुरुचरित्र मठान आरत्यो तशेंच महाप्रसाद आशिल्लो. सांज वेळार स्वरगंधा कार्यावळ सादर केल्ली. रातीक श्रींची शिबिकेसून मिरवणूक काडल्या उपरांत ज्या तांदळार पवित्र गुरुचरित्राचो ग्रंथ दवरिल्लो तो काडल्या उपरांत त्या तांदळान दत्त पादुकांची कुरू दिसल्या उपरांत हाजीर आशिल्ल्या भक्तांनी सदर पादुकांचें दर्शन घेवपाक मोठी गर्दी केल्ली. गेल्या बऱ्याच वर्सां उपरांत हो योग आयला अशें दत्त संस्थानाच्या समितीन सांगलें. आयज शिवजयंती निमतान शिवोलच्या स्वामी समर्थ मठ समितीन खाशेले कार्यावळीचें आयोजन केलां. मठाचो अध्यक्ष निलेश वेर्णेकारान ह्या विशीं म्हायती दिली. ह्या निमतान स्वामी समर्थ मठ ते टेटर जंक्शन मेरेन मिरवणूक काडटले. तशेंच ह्या जंक्शनाक शिवाजी सर्कल म्हूण नांव दितले अशें वेर्णेकारान सांगलें. लोकांनी मोठ्या संख्येन ह्या उत्सवाक वांटेकार जावन कार्यावळ यशस्वी करची अशें आवाहनय तांणी ह्या वेळार केलें. नमस्कार, हांव निलेश वेर्णेकार शिवोले रावता. 19 फेब्रुवारी हो दीस तुमी सबंद गोमंतक आमचे गोंयकार जाणा, सबंद जग जाणा की 19 फेब्रुवारी हो शिवाजीची जयंती आसा. त्या निमित्तान शिवोले आमी शिवजयंती मोठ्या दमादान साजरी करपाची चिंतलेली आसा. खास करून स्वामी समर्थ मठ आसा पळय थंयसून 3:30 ल्हानशी एक रॅली आमी आयोजीत केल्ली आसा. तेन्ना तमाम गोंयच्या शिवप्रेमी कडेन आनी आमच्या शिवोलेचे शिवप्रेमी तशेंच म्हाजे शिवोलचे सगळे भाव भयणां कडेन मागता की तुमी सगळ्या जाणांनी ह्या रॅलीक सहभागी जावचे. खास करून ही आमी रॅली दवरलेली आसा स्वामी समर्थ टेम्पला कडल्यान शिवोले बाजारा पर्यंत. बाजारा कडल्यान सर्कल जे आसा आमचे थिएटर सर्कल म्हणटा पण आता आमी तेंचें नांव शिवाजी सर्कल अशें केल्लें आसा आनी त्या हितून सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन तुमी सगळ्यांनी भाग घेवचो. आमचो प्रयत्न आसा की शिवाजीची ल्हानशी जी मुर्ती थंय स्थापन जाल्ली आसा काही येणाऱ्या काळान आमी ती मुर्ती मोठी करपाची आसा आनी तितून तुमचो सगळ्यांचो आमकां सहभाग हातभार लागपाचो जावं म्हणून आमी तुमकां एक आव्हान करता की 19 तारखेर जे आमी आतां थारायल्लें आसा शिवजयंती साजरी करपाची आसा ते दिसा सगळ्यांनी मोठे संख्येन येवचे. आनी कांयशे आमकां लोक विचारता की ही ल्हान मुर्ती कित्याक, पण प्रयत्न असो आसा की आमचो मोठ्यांची मोठी मुर्ती थंय स्थापन करपाची. तेन्ना सगळ्या शिवोलकार भावां कडेन सगळ्या गोंयच्या भावां कडेन म्हणटा की तुमी ह्या रॅलीन सहभागी जावचे आनी आमकां ते दिसा तुमचो मोठो असो आशिर्वाद दिवचो अशें हांव तुमचे कडेन. पालये वाठारांतल्या आयडियल हायस्कुलान संत सोयरोबानाथाची 308वी जयंती मनयली. संत सोयरोबानाथाच्या जल्माच्या थळार ही कार्यावळ जाली. विद्यालयान वक्तृत्व सर्तीचें आयोजन केल्लें. भुरग्यांक इनामाय दिली. हे वेळार कीर्तनकार विष्णू शेडगांवकार आनी ताचे वांगडी हाजीर आशिल्ले. तांणी आंबियेचे अभंग भजनां म्हणली. संत सोयरोबानाथाच्या विचारांचो प्रसार जावचो आनी सत्याच्या मार्गार चलपाक जाय असो उलोय कार्यावळीक मारलो.
कितें आमकां तेणें तशें कांय दिवना. आमकां तेणें मार्ग दाखयलो, आमकां वाट दाखयली, वाट लावना, वाट दाखयली आनी विचार बरोवन दवरले. ते आमी साद्यात ते वाचपा जाय आनी ते जे सहवासात रावला म्हण ते आमी विचार घेवन फुडें वचपा जाय. आनी तेच जशें विजय सरान सांगलें की संस्कार म्हत्वाचे. संस्कार जे आसा ते खरेंच म्हत्वाचे आनी संस्कारा शिवाय आमी कोण फुडें वचूं शकना. आनी आज जर समाजाक मान मेळटलो जे संस्कार आसा ताकाच मान मेळटा. पूण हांव तुमकां विनंती करता, तुमी जी गोश्ट सांगली ते फक्त प्रायज मेळ म्हणून घेवं नाका. घरा कडेन तें चिंतन करा, आई कडेन चर्चा करा. ह्या संतान आमकां अशे अशे विचार दिल्ले आनी त्या सहवासान दितकीर तुमचेर कसो विचार येता ते तुमच्या तकलेच्यान कशे विचार येता ते कळटले. पूण तुमचें हांव अभिनंदन करता, तुमकां शुभेच्छा दिता. आनी म्हाका उशीर जालो त्या बद्दल हांव दिलगिरी व्यक्त करता. कारण खूब जाण सरी खूब वेळा वयता हांगासरच्यान हे पालया आनी ताका 12 किलोमिटर. गोमंतक तुमच्या खातीर आनिकूय खबरो घेवन येतले, पूण आतां हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता. आनिकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.